फाटले वर्सभर प्रियोळ मतदारसंघातल्या वेलिंग गावातल्या एका जाणट्या बायलेचे घर काळखात आसा। तिच्या घरात लायटीचे कनेक्शन वर्सभर जाले। ही बायल पंचायतीत फावटी मारून आपल्यो वाण्यो झरयत आसा। पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खाशेलो रिपोर्ट। वेळार वेंचणुकेच्या वेळार जे आश्वासनां मेळिल्लीं हांगासरल्या लोकांक प्रियोळच्या लोकांक ते पळोवंक शकता की ही अजून पुराय जावंक ना। हांगासर असोच एक गांवठण वेळींग हांगासर एक घराबो आसा जेका लायट ना, खंय उदक ना। आमी थंयच वता हांगासर आनी आमी पळयतली तांची एक्चुअल परिस्थिती कितें आसा ती आनी तांकां कित्याक ही ज्यो मुळाव्यो सुविधा आसा ह्यो कित्याक मेळूंक ना त्यो। प्रियोळ मतदारसंघातल्या गांवठण वेलिंग हांगासरल्या गावडे हांचो घराबो गोंयचे स्थानीक, पूण ह्या गावात कितलीशींच वर्सां रावून लेगीत मुळाव्यो सुविधांपासून ती सध्या वंचित आसा। एक वर्स जाले तरी लायट आनी उदकाची सोय ह्या कुटुंबाक मेळना। पंचायतीन फावटी घालून लेगीत तांची ही समस्या सुटावी जायना। आतां कितें म्हणून सांगू, कितले फाटीं गेलीं हांगा गोविंदागेर गेलीं, मिस्टराचेर गेलीं, सगल्याक गेलीं, पंचायतीन उलयलें, सगलें उलयलें, कितें करपाचें सांगून सांगून बेजार येयलो। आता कितले म्हयने जाले लायट ना? लायट जालें वर्स ना गो, वर्स जालें, एक वर्स। इतले आमी अनवास काडटा, कितें करपाचें, गांवकार रावता, थोडो लोक आमची काकूत करता, दया करता, कशीं तुमी रावता काय म्हणटा, कितें करूं, देवाची कृपा म्हणपाची। गावडे कुटुंबाची ही समस्या कित्याक लागून अजूनही सुटावी जायना आणि वर्स जाले तरी लायटीची कनेक्शन कित्याक मेळना हाजेर गोमंतक टीव्हीन थळाव्या सरपंचाक प्रश्न केलो। आयकयात तांचे म्हणणे। तिचे कितें आसा, तिने एप्लिकेशन दिल्लें खंय तें हांव नाशिल्लें न्हू सरपंच, तेणे एप्लिकेशन दिल्लें, मागीर तिने तें फॉलोअप करूना। परत तो सेक्रेटरी मदीं चेंज जालो, आतां हो दुसरो सेक्रेटरी न्ही, तें इन्स्पेक्शन करून तेंच्या दोगांच्या भुरग्यांचें नांव पयलीं कितें फर्स्ट स्टेजीचेर तें एकाच भुरग्याचें कितें नांवार करपाचें अशें कितें आशिल्लें दिसता। मागीर आतां तेणी दोगांकूय तो पार्ट नंबर दिवपा तिका कांय आवयन तिंगा एनओसी दिल्या, पूण तिणी येवन फॉलोअप करता न्ही, म्हणजे सेक्रेटरी व्हरून दाखोवं जाय बाबा हो पार्ट आसा तें इन्स्पेक्शन करून। ना सर, ती म्हणता आपण वचून येता, पण आपल्याला काहीच सांगिना म्हणता ती। आता बाबा सेक्रेटरी म्हणटा आपल्या फुडें एकदां येवन आपूण येयल्या ती एकदां येना म्हणटा। पंचायतीन गेल्ले 2-3 आयज येता फाल्यां येता पार्टिशना लागून म्हणपा लागले, अजून काय येवना। 4 फावटी वचून येयले, कालचे विकास सुद्दां वचून येयले, म्हळ्यार आयज येता फाल्यां येता, पळोवपा जाय, मेजरमेंट काडपा जाय अशें करता, म्हण येयना। स्वयंपूर्ण गोंय फुडारिल्ले गोंय जाल्ल्योच्यो घोशणा आमी आयकत आसतात, पूण अजूनही कित्याक कांय घराबे मुळाव्या सुविधांची वाटूच पळयत आसात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।